मोठ्या कांकणाचा ग्राम सांगत हे चारही मोठ्या कांकणाचे 46 ग्राम जाता. एक मोठ्या कांकणा हा 30 ग्रामांचे आणि एक कॉइन्सांची मास्कोत हा 2 कॉइन्सांचे इयर आहे. हांगा रिंगदोन गेलोलो तो उतरा मुदी पासून रिंगदोन गेलोलो. एक गोवा गेली मोठी उतरा मुदी हा 2 गोवा गेल्यो 2 बोटा मोठे मुदी आहाय. कसली करपाक ते हांवें तुका सांगला मुगे सगळे मोठेले आमगे थोडे भांगार न्हू आमगे मुगेले सगळे भायले भांगार. 16 वर्सां जाली बँकेत CCTV ना आनी केन्नाच सेक्युरिटी नासता. लोकांक बँकेतलोच कोण तरी लुटीत भागीदार म्हूण दुबाव. बँकेत सेक्युरिटी बीन असं काय ना. बँकेत सेक्युरिटी लॉकर ओपन करता आसना. हांवें खूद हिंचालोले हांवें इन्क्वायरी केलोली. ते म्हाका सांगलोलें भिवपाची कांय गरज ना बँकेत सेक्युरिटी आहा. ऑफकोर्स ब्लेम बँकेन. एक लॉकर फोडोन तो मनीस सगळे लिस्ट जाणा हुंच लॉकर हुंय कितें आहा ते एक लॉकर तेणी सोडा कित्याक सोडा ते लॉकर यूज जायना. यूज जाताय तितली लॉकर तेणी फोडले कित्याक हो बँकेचो गोट मनीस आहा. सगळ्या बँकीक खबर आहा. बँकीक हुंयच्या गेल्या हुंय मेळटले ते कितको कळ्ळें हुंय गेले हुंय मेळटा म्हणून. बँकेचोच कोण तरी भितर अशें दिसता. म्हाका दिसता मुगे कुसेस म्हाका सांगता भितरचोच कोण तरी भितर आहा. ते भितर वचोन हांव वयता त्या हिसपान ते भितर लॉकर असो सोदूंक जाय ती लोकडान देर आहा. पारोडा VKSS सोसायटीच्या कस्टमरांचो खवदळ पडला. मात चेअरमॅन म्हणटा लॉकर खंय फक्त डॉक्युमेंट दवरपा पुरते म्हूण एग्रीमेंट केल्लो. आणि असे बोल्ड बी दवरपा खातीर अशें म्हणून आमी ते हें केलें नासलें. कोणाक आपल्याले डॉक्युमेंट्स ते सेफ करपा आमी तांकां तें सांगलें ना आमगे एग्रीमेंटाचेर तेंच आसा. एक सांगपा तुमी सेक्युरिटी कित्याक दवरना. आतां 16 वर्सां जाली त्या बँकेक म्हळ्यार सेक्युरिटी आसपा जाय न्हू सोसायटी. आसपा जाय आशिल्लें. आमी पयलींच डिसिजन घेतलें सेक्युरिटी आनी आमी ताका लागून हो CC कॅमेरा आमी इन्स्टॉल करपाक दिला. म्हणजे फक्त सगळें केलें ताणें वायरींग सगळें केलें फक्त इन्स्टॉल करपाचो उरिल्लो. म्हणून पयर डिसिजन घेवन आतां आमी गेले हें सगळें वेवस्थीत करपा आशिल्लें. पूण तातूंत मदीं आतां हें आमची बॅड लक म्हणपाचें आनीक हें जालें न्ही. सद्याक केपेचे पुलीस चवकशी करतात. उपरांत खंय बँकेच्या बोर्डाची मिटींग जातली. प्रुडंटा खातीर केप्यां सावन दत्तराज नायक.